IPB सुरू जाल्ल्याक 100 वयर प्रकल्पांक मान्यताय दिली। तातूंत 17 प्रकल्प CRZ झोनांतले, 17तले 15 CRZ झोनांतल्या प्रकल्पांची मान्यताय IPBन काढून घेतल्या। रोपवे सकट 15 प्रकल्प हुमकळ्ळ्यात। CRZतल्या प्रकल्पांच्या मान्यतायेचेर IPBन घेतलो कायदेशीर सल्लो। IPB कलम 8 प्रमाण CRZत प्रकल्पांक परवानग्यो दिवंक शकना। प्रकल्प फोरशोर फॅसिलिटींचो आसत जाल्यारच CRZ जाग्यांचेर मान्यताय मेळटा। आतां मेरेन 17 प्रकल्पांक IPBन CRZ झोनांनी मान्यताय दिल्ली। तातूंतले 2 प्रकल्प मरिना आशिल्ल्यान तांच्यो मान्यताय ग्राह्य धरल्यो। उरिल्ल्या 15 प्रकल्पांच्यो मान्यताय IPBन फाटीं घेतल्यात। मान्यताय फाटीं घेतिल्ल्या प्रकल्पांत पणजेचो रोपवे प्रकल्प आसा। शुक्रारा जाल्ल्या IPBच्या बोर्डाचे बसकेंत हे निर्णय जाले। ह्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव उद्देगीक खात्या वरवीं सरकाराक धाडल्यात। ह्या 15 प्रकल्पांचेर सरकार फुडलो निर्णय घेतलो। शुक्रारा IPBन 7 नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। 7 प्रकल्पांतल्यान 125 कोटींची गुंतवणूक जातली। 7 प्रकल्प मेळून सुमार 825 रोजगार तयार करतले। 7 प्रकल्पांतले 2 प्रकल्प हॉस्पिटलांचे। IPBन हॉस्पिटल प्रकल्पांक मान्यताय दिवपाची ही पयलीच खेप। IPBन पास केल्यात ते प्रकल्प अशे: MVR ऑटोमोबाईल वेर्णा, मेप्रा मेडिटेम अँड फार्मा होंडा, एटलांटिस फार्मास्युटिकल्स, एकॉस्टिक कंपोनंट्स, मॅंकबंट इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, ढवळीकर हॉस्पिटल बोर्डा, सेंट एमर्जन्सी मेडिकल सपोर्ट खोर्ले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।